जेरेमाया प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सगळ्यांच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हज्या गोठान पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यो आनी ताचो सूत घेतल्यो. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्बेस्पोर म्हजे सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जोयत व्हरतलों आनी ते सकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजयेन भरतले. केदी लॉज सदां तोंकपाची विसरूं नजो तसली. पूण तूं दोलबारांच्या सर्बेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो तूं सूत घेतलोय तो म्हाका पळयोवन दी, कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरीबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें किल्लो, म्हजें खोट. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो दाळ, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोर भोंवती म्हजेर उप्रासली. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांखळेनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवे आसा. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक फातरांक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळे मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरांक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिली, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरांक सोडिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता अशें तुमचे शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो म्हणटच जाणकां देवाचें उतर पावलां.
तांकां तुमचे शास्त्र देव म्हणटा आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां. देखून तुमच्यान म्हाका तूं देवनिंदा कोत्ताय कशें म्हणूं येता. हांव म्हज्या बापाच्यो कोन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात ते कोन्याचेर तरी विस्वास दवरात आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनान ओदीक ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जो हांव पयलीं जॉर्डना पोलतोडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचूंक रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जोआवान कसलीच खुणां करूंक ना. पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बरें झाड बरीं फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवंक जायना. ताचेर कितलेय फातोर पडूं तें आपले गूण बदलिना. जेरेमायस प्रवादी आपल्या पुस्तकांत जेजू विशीं बाकीत करता की देवाचो पूत जायते बरें करतलो तरी आसतना ताका वायट नदरेन पळेवून ताचेर आरोप घालतले. ताचे कोश्टी जिविताचेर नदर घालून ताच्यो मस्कऱ्यो करतले. पूण तो कदींच हालचो ना कारण ताका पाठयला त्या पदवेदार देवान ताका आकारला. जुआवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगून दिता तेन्ना तो देव निंदा करता म्हूण ताचेर आरोप घालतात, फातरावंक सोदतात. जेजू आपूण देवाचो कोन्यो करता म्हूण सांगता तेन्ना ताच्या उतरांचो वायट समज काडून ताच्यो मस्कऱ्यो करतात आनी ताका फातरूंक सोदतात. जेजू ज्या आडकोळींचे जैत व्हरून देवाक विस्वासी रावता आनी मोगान आपली कोश्टी वाट चलता. जेजू देवाचो पूत म्हणजे बऱ्या झाडाचे बरें फळ. जेजूच्या जिवितांत कोश्ट दुमाळो आनी मरण आयलें तरी ताचे गूण केन्नाच बदलोंक नात. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच कोश्टां आडकोळींनी वेळार आमचे बरे गूण बदलूंक फावना. जेजून त्या लोकां सोबे खूब बरेपणां केलीं तरी ताका फावो ती मजुरी मेळना. असल्या वेळार जेजू तांचे वांकडे वागप उलोवप हांचेर चड लक्ष म्हणजे एटेन्शन घालिना. पूण बापान आपणाक संवसाराचे सोडवणे पासत धाडला त्या मिसावां पासत नेटान वावुरता. जेजू बरें करीत केलो. आमच्याय जिवितांत दुसऱ्यांची तोखणाय आयकूंक न्हय पूण जेजू भाशेन आमकां बरें करपाचें मिसांव आसा. हें आमी वळखून घेवंक बरेपणाचो परमळ सगल्यांक शिंपडावंक वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजू भाशेन बरें करीत रावूंक आमी सगळीं वावरुया.